We got a suddenly sound. It came. People said the building is collapsed. So we came running, and when we reached here, people went on the top, and within 30 seconds, Daji Sarkar reached, and all those people who were sitting in his office, everybody removed all the people. Those who were inside. More than 5 people was inside, and there was one girl, young. She got injured. She got hand, I think fractured. But now an ambulance came and everybody took them to the hospital. जी बिल्डिंग आसा वास्को भितर आनी म्हाका जेन्ना फोन आयलो की अशें कितें कॅज्युअलिटी जावपा आसा म्हणून म्हणजे जाल्ली आसा आमी ते धांवून पळयले आमचे भुरगे थंय मिटींग चालू आशिल्ली आमचे सगळे भुरगे थंय धांवले आनी अशें दिसून आयलें की एक स्क्वेअर स्लॅब बिल्डिंगाचो एका रुमांतलो स्लॅबूच पडला आनी थंय रावपी सगळीं एक 9 जाणां भितर पडिल्लीं आसा म्हणून सो आमी आनी आमच्या टिमीन तांकां पयलीं भायर काडली हांगा उपचार करपा खातीर हांगा हाडल्या आनी म्हाका दिसता आज चड लोकांक मार लागूना फक्त 2 लाखाचो हेर फ्रॅक्चर जाल्या आनी सुदैवान सगळीं वाचल्या कांय जावना पूण हांवें ही तांच्या नोटिसेक हाडिल्ली बिल्डिंगेची अवस्था कशी आसा ती आनी तांकां रेजिडेंट्सांक आनी ओनराकूय सांगिल्लें रिपेर करची म्हणून नाल्यार डेमोलिश करची म्हणून तशें म्युन्सिपालिटीक हांवें लेटर बरयल्ली पूण तांचेंय दुर्लक्ष जालें तांणी कांय एक्शन घेवना आनी आज ही कॅज्युअलिटी बिल्डिंग गिरने से लग गया हाथ में। कैसा हुआ वो? हम लोग को खुद ही नहीं मालूम। मेरे फूफा है ना, वो तो बेहोश हो गए थे वहाँ पे जाके, तो हम लोग सब लोग वहाँ के उनको देखने चले गए। तो हम लोग वहाँ पे सब लोग पूरी फैमिली वहाँ पे ही थी। तो मैं और मेरे मामा हैं, इनके हस्बैंड, हम लोग ऐसे बाहर आए, वो लोग पूरे सब गिर गए। उनका नाम क्या है? इनका वो इंजर्ड हुआ उनका? सब मेरी फैमिली, समरीन, जैद, तस्मिया, गुलशन, मेरी बड़ी मम्मी हसना।